एक न्यूज हाडलो आणि हितून एक असो न्यूज आसा की आयेशा उर्फ SB कृष्णा उर्फ निक्की अशा तरे ह्या नावाची एक बायल उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तिका अटक केली गोंयांत आणि ह्या घटनेचे असून अशें भय निर्माण जाला सबंद गोंयांत की ही कट्टरपंथीय जिहादी रॅकेटा कडेन संबंध आसलेली ही बायल हे बायलेचो आतंकवादी संघटने कडेन सुद्धा संबंध आसा काय कितें अशा तरेचे एक भीतीचे वातावरण गोंयांत पसरलेलें आहा स्पीकर सर. Speaker sir, and what it is establishing that Goa has become a base for international racketeering, illegal conversion, hawala transaction, transnational network funded by international actors are based in Goa. की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले न्हिदिल्ले काय भजी बसताले. इंटेलिजन्स दिल्लो आसा. इंटेलिजन्स फकत ऑपोजिशन कितें करता ऑपोजिशन हू येता हूय फोटो काडटा ते पळयतात देखून तेंचे क्रायम ब्रांच आसा ते टोटली इनइफेक्टीव. जो आयज मुखेलमंत्री सुपर सीएम जाल्लो आसा तेंचे कडेन 28 पोर्टफोलिओ आसा मात ह्या होम डिपार्टमेंट जे आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता चड लक्ष दिवपाक जाय. What is the link as far as the conversion is concerned? What is the link as far as the money is concerned? What is the link? What she was doing? इतले आमकां प्रोड्यूस करून दाखोवचें कित्याक पुलीस since everybody is castigating the police, I think police should produce this at the just before the end of the assembly, speaker sir. म्हटलें की UP इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा. इंटेलिजन्स स्पेशल ब्रांच हे सगळे जाण आपल्या परीत करीत आसात बट विशेष करून गांवांतल्यो ग्रामपंचायती हांकां आनी पंच हांकां आपल्या गांवांत एक्टिविटी कितें आसा पुलिसांक खबर आसता बट तांच्यांनी बी कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा.